नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत बंगालांतल्या ट्रेनी दोतोर चलयेचेर शारिरीक आगळीक आनी ताची हत्या केल्या खातीर देशांतल्या रेजिडेंट दोतोर गेल्यात संपार. वैजकी कॉलेजीचे प्रिन्सिपल संदीप घोष हांणी दिलो आपलो राजिनामो. सेबी म्हळ्यार भारतीय रोखे आनी विनिमय मंडळान हिंडनबर्ग रिसर्चान केल्ल्या आरोपाचें केलां खंडन. गुंतवणूकदारांनी कसलीय प्रतिक्रिया दिवचे पयलीं शांत रावन करचो विचार सांगला सेबीन. बिहारांतल्या जेहानाबाद जिल्ह्यांतल्या बाबा सिद्धेश्वरनाथ देवळांत जाल्ल्या खेटाखेटीन 7 भाविकांक आयलें मरण आयिल्ल्यांच्या लागींच्या नातलगांक 4 लाख रुपया मजत दिवपाची केली घोशणा बिहारच्या मुखेलमंत्र्यांनी. वेवसायीक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेवपी भुरग्यांक सचिवालयांतली लायब्ररी आसतली उक्ती. ह्या खातीर संबंदीत विद्यार्थ्यांनी लायब्ररीचे कार्ड करप आसा सक्तीचे. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत. सार्थक फाउंडेशन गोंय आनी विद्यावृत्ती स्कूल फोंडे हांच्या जोडपालवान विद्यावृत्ती स्कूल आनी किड्स नेट्स ह्या शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर वर्ग घेवन भारतीय सैन्य दळांतल्या उपलब्ध आशिल्ल्या वेवसाय संबंदांत केलें मार्गदर्शन. पळोवया खबरो विस्तारान. अस्तंत बंगालांतल्या ट्रेनी दोतोर चलयेचेर शारिरीक आगळीक आनी तांची हत्या केल्या खातीर देशांतले रेजिडेंट दोतोर संपार गेल्यात. इमर्जन्सी सेवा चालू उरतली अशें दोतोरांनी कळीत केलां. इतले मजगतीं आरजीकर वैजकी कॉलेजीचे प्रिन्सिपल संदीप घोष हांणी आपलो राजिनामो सादर केला. संपार गेल्ल्या दोतोरांनी सांगलां की आपल्यो 4 सुत्री मागण्यो पुराय जाले बगर संप कसोच फाटीं घेवचे नात. मर्डर का मामला निर्भया पार्ट 2 है. जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे. दूसरी मांग ये कि आरजीकर की जो इनसेंसिबल अथॉरिटीज है जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की रात को क्या कर रही थी अकेले जबकि वो डॉक्टर ड्यूटी रूम में ऐसी घटना हुई है, ऐसी दरिंदगी की घटना हुई है, तो सीबीआई जांच आरजीकर अथॉरिटीज को परमानेंटली हटाया जाए. और तीसरी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का एक्ट है वो हर एक अस्पताल में ऑल ओवर इंडिया लागू की जाए. नो मर्सी शुड बी शोन. चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए. चीजों को कवर करने से नहीं होता है. आज हमारी एक कॉलीग फॉल की है, ये हमारे किसी के साथ भी हो सकता है. हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए और इसको ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करके न्याय मिले. अभी आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक चल रही है. हम लोग स्ट्राइक जब तक चलेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा. अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत स्लो चल रही है. हमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया है. तो हमें लग रही है कि जो भी चल रही है बहुत भ्रष्टाचार चल रही है. अभी सेबी म्हळ्यार भारतीय रोखे आनी विनिमय मंडळान हिंडनबर्ग रिसर्चान केल्ल्या आरोपाचें खंडन केलां. हे संदर्भात उजवाडाक आयिल्ल्या निवेदनात संबंधीत समस्याचें निराकरण करपा खातीर आपल्या कडेन फावो ती अंतर्गत यंत्रणा आसा अशें सेबीन म्हळां. धारण केल्ल्या वैयक्तीक समभाग आनी तांचे हस्तांतरणा बाबत आवश्यक आशिल्ले संबंधीत खुलासे अध्यक्षांनी वेळावेळार केल्यात अशें निवेदनात नमूद केलां. गुंतवणूकदारांनी कसलीय प्रतिक्रिया दिवचे पयलीं शांत रावन विचार करचो असो उलो सेबीन गुंतवणूकदारांक दिला. इतले मजगतीं अदानी समूहान हिंडनबर्गात केल्ले सगळे आरोप न्हयकारल्यात. आपल्या कंपन्याचेर अमेरिकन कंपनीन केल्ले सगळे आरोप काल्पनीक आनी दुर्भावनापूर्ण आसात. तशेंच तांच्या वैयक्तीक फायद्या खातीर हे आरोप केल्यात अशी प्रतिक्रिया अदानी समूहान व्यक्त केला. ह्या आरोपा बाबतींत हाचे पयलीं चवकशी जाल्ली असून सर्वोच्च न्यायालयान ते भायर मारल्यात अशें अदानी समूहान म्हळां. भाजपाचे म्हणयारे रविशंकर प्रसाद हांणी ह्या संबंदात आपले मत उक्तायलें. हम उम्मीद करते थे कि तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे. लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो.
और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। 11 ऑगस्टाक पाळी सांखळे हांगा जाल्ल्या तिरंगा रॅलीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत वांटेकार जाले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी की दर एका मतदारसंघात या तिरंगा रॅलीचें आयोजन केलां। सांखळेच्या मतदारसंघात युवा फ्रंटान ही रॅली आयोजीत केली। सगळ्यांनी एकठांय येवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्राचें सपन साकार करपा खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करूं जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। गोवा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर एक मतदार संघ में, कॉन्स्टिट्यूंसी में हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आज मैं मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी सांखली कॉन्स्टिट्यूंसी में युवा मोर्चा की तरफ से तिरंगा यात्रा आयोजन किया था। इसी तिरंगा यात्रा में सभी युवकों के साथ में मैं शामिल हुआ। नेशन फर्स्ट यानी देश प्रथम इस तत्व पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको विकसित भारत 2047 के विजन के लिए हमने काम करना चाहिए। आज के युवाओं के मन में हम देश प्रथम की भावना जागृत करने के लिए हर घर तिरंगा हो या तिरंगा यात्रा, इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करते हैं। और आज बड़े उत्साह के साथ हजारों से युवक इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए हैं। देश प्रथम से लेकर तिरंगा लहरा के तिरंगा यात्रा में उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। गोवा के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तिरंगा यात्रा की रैली निकलेंगी और हर घर तिरंगा, हर घर पे तिरंगा रहेगा। दर एका घरात तिरंगा अभियानांतर्गत ताळगांव भाजपा मंडळान ताळगांव ग्रामपंचायतीच्या जोडपालवान आयतारा सांजवेळा ताळगांवात तिरंगा रॅली काढली। तिका बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो। 200 परस चड लोक ह्या रॅलीत वांटेकार जाले। ताळगांव पंचायती कडल्यान ही रॅली सुरू जावन मार्केट, करंजाळे, दोनापावल हांगा वचून ही रॅली परत ताळगांवा पंचायती कडेन येवन विसर्जित जाली। ताळगांवचे आमदार जेनिफर मोन्सेरात, ताळगांवचे भाजपा मंडळ अध्यक्ष किशोर शास्त्री, भाजप युवा अध्यक्ष विवेक भंडारी, ताळगांव पंचायतीचे उपसरपंच सागर बांदेकर ह्या रॅलीत वांटेकार जाले। राष्ट्रगीत गायनान ह्या रॅलीचो समारोप जालो। आता 15 ऑगस्टाक आमचो 78th इंडिपेंडन्स डे आमी सेलिब्रेट करतले। सो तेज्या पयलीं आमकां पार्टीन सांगलें की आमी एक रॅली काडपाक जाय, तिरंगा रॅली म्हणून। आनी आमी फूल तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणजे फूल तालिगांवान आयज आमी लोकांक उलो मारला। लोक सगळ्यांनी बरो आमकां रिस्पॉन्सूय बरो दिलो। सो आमी फूल तालिगांव एक रावंड मारून येयल्ले आसा आतां आनी अरावंड एक 200 सुमार बायकी आशिल्ल्यो आयज। सो तो एक प्लस पॉयंट आसलो आमकां। आमी तालिगांव मार्केटासून गेल्ले। तालिगांव मार्केटासून मागीर सेंट मायकल्स स्कुला कडल्यान स्ट्रेट करंजलीमसून दोनापावल सर्कल टर्न मारून परत तालिगांव रिटर्न आयला कम्युनिटी हॉल। रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गूड। बरोच रिस्पॉन्स आयलो कित्याक आमी 2 दीस पयलीं तेजी तयारी केल्ली आनी लोकांचो रिस्पॉन्स म्हणजे खूब बरो आशिल्लो। लोक खूब सारके इंथुसियास्टीक आशिल्ले। एक्चुली तिरंगा घेवन भोंवपाक इट्स प्रायड आमचो देशाचो तिरंगा घेवन भोंवपाक। सो ताच्या खातीर लोक सारके तुटून पडलेल्या भशेन ऑलमोस्ट 200 वयर बायक्स आयिल्ल्यो, फॅमिलीज थोड्यो आयिल्ल्यो आमचे बरोबर आनी आमची MLA आशिल्ली जेनिफर मोन्सेरात आमच्या बरोबर। सो आमी आमचो सेंट पॉल मार्केटांतल्यान चालू केलें। थंयच्यान मागीर आमी ते गोपिका विहार म्हणटा थंयच्यान टर्न घेवन सेंट मायकल, थंयच्यान मागीर मिरामार हायवेचेर गेले आमी आनी हायवे वयल्यान मागीर दोनापावल गेले। दोनापावलच्यान मागीर तशें आमी चर्च सेंट मायकल चर्च आसा थंयच्यान आमी कम्युनिटी हॉला कडेन आयले। हांगा आयले म्हणटकीर आमी नॅशनल एंथम म्हणून हेजी समाप्ती केल्ली आसा। रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गूड आनी सगळे जाण सारके इंथुसियास्टीक आशिल्ले बिकॉज ऑफ द फ्लॅग। बिहारातल्या जैनाबाद जिल्ह्यातल्या बाबा सिद्धेश्वरनाथ देवळात आयज सकाळी खेटाखेट जाल्ल्यान 7 भाविकांक मरण आयले जाल्यार 16 लोक जखमी जाले। जैनाबाद पुलीस अधीक्षक प्रताप सिंग हांणी सांगलें की रातीच्या एका वराचेर थळावे विक्रेते आनी भावार्थ्यां मदीं जाल्ल्या वाद विवादाक लागून ही खेटाखेट जाली। जखमी जाल्ल्यांक जैनाबाद हांगच्या इस्पितळांत भरती केल्यात आनी पुलीस हे घडणुकेची तपासणी करतात आनी हाका जबाबदार आशिल्ल्यांचेर कडक कारवाय करतले। इतले मजगतीं मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी ह्या घडणुकेंत मरण आयिल्ल्या लोकांविशीं दुख्ख परगटायलां। तांच्या लागींच्या नातलगांक 4 लाख रुपया जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपया मजत दिवपाची घोशणा केल्या।
आयज गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची 51वी पुण्यतिथी. ते निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सचिवालयांत आशिल्ल्या सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्याक फुलांहार घालून आर्गां ओंपली. उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पोरन्या सचिवालया कडेन वचून सर्गेस्त बांदोडकर हांच्या पुतळ्याक हार घालो. खेरीज तांणी मिरामार वचून भाऊसाहेबांच्या समाधीक फुलां घालून आर्गां ओंपली. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी भाऊसाहेब बांदोडकर हांचे नातलग हाजीर आशिल्ले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा. आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है. नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है. गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे. अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे. घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा. इंतिंता झंडा मने मनेगू त्रिवर्णा. तिरंगो तुवन्न कोडी केसरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के माथे पे सजा. श्वेत है क्या? रंग सत्य का. ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग एके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा. रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का. इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा. तिरंगा प्यारा, घोरे घोरे तिरंगा, शोर घोरे तिरंगा. घेर घेर तिरंगो, घोरे घोरे पताका. घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत आमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो.
राष्ट्रीय वाचपकर दिसाची फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सोमारा पर्वरी सचिवालयाच्या वाचनालयाक भेट दिली. ह्या वेळार पर्वरी सचिवालयाच्या लायब्ररीच्या कर्मचाऱ्यांक तांणी परबी भेटयली. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की वाचन करपी पिळगी एक बरें लेखन करपी पिळगी जावंक शकता. वाचनाची गोडी आसप म्हत्वाची. पर्वरी सचिवालयाची लायब्ररी फकत सचिवालयाच्या कर्मचारी तशेंच कायदो खात्याचे कर्मचारी वापरता, मात आतां वेवसायीक अभ्यासक्रमाचें शिक्षण घेवपी भुरग्यांक सचिवालयातली लायब्ररी उक्ती आसतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी जाहीर केलां. हे खातीर संबंदीत विद्यार्थ्यांनी लायब्ररीचें कार्ड करप सक्तीचें आसा अशें तांणी म्हळें. आयच्या भुरग्यांक सगळ्यांक आव्हान करता की तेच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात लायब्ररीचो यूज करपा खातीर सुरवात करचो. आयच्या दिसा हांव हें अनावन्स करता की प्रोफेशनल कॉलेजीस जेंकां सेक्रेटरीएट लायब्ररीचो किंवा एसेंब्लींतल्या लायब्ररीचो जेंकां यूज करपाचो आसा तेंच्यांनी आपले पयलीं येवन लायब्ररियना कडेन कार्ड करचें आनी आपल्याक जाय तेन्ना येवन ही लायब्ररी आनी लायब्ररींतली आसलेली वेगवेगळी बुक्स ही बी वापरपाक जाता. आमी जर गोंयांत पळयत जाल्यार आमकां सगळ्या जाणांक गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररी पणजेंतली पाट्यावयली सगळ्या जाणांक खबर आसा. त्याच बरोबर आमच्या कडेन डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीज आसा नावेली हांगासर. आमच्या कडेन 7 तालुका लायब्ररीज आसात. आमच्या कडेन जवळपास 150 NGO लायब्ररीज चलयतात. आमी एक स्टेप फुडें वता आसतना डिजिटल लायब्ररी इन्फ्रास्ट्रक्चरात चेंज करपा खातीर आमच्या IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन ऑलरेडी लायब्ररी अपग्रेडेशन सुरवात केला. पुराय गोंयांतल्यो कमीत कमी जवळपास 100 प्रत्येक पंचायतींतली एक अशी मेळून 191 लायब्ररी रिनोवेट करपाच्यो आसा. सार्थक फाउंडेशन गोंय आनी विद्यावृत्ती स्कूल फोंडे हांच्या जोडपालवान फोंडेच्या TTR मिलिटरी कॅम्पाच्या सहकार्यान विद्यावृत्ती स्कूल आनी किड्स नेस्ट ह्या शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर भारतीय सैन्य दल ह्या विशयाचेर व्यवसाय मार्गदर्शनाचेर वर्ग घेतलो. भारतीय सैन्य तातूंत लागपी नोकऱ्यो तशेंच जिवितांतली फुडली वाटचाल बरी आनी योग्य दिशा मेळोवपाच्या हेतून देशा बद्दलचें प्रेम वाडचें तशेंच देशाची सेवा करपाची संद भुरग्यांक मेळची हाचे विशीं पुराय म्हायती ह्या वर्गांत दिली. ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण ॲडव्होकेट मनोहर आडपयकार हजर आशिल्ले तशेंच सार्थक फाउंडेशनाचे सुदेश नार्वेकर, सैन्य दळाचे जवान आनी मुख्याध्यापिका तशेंच विद्यावृत्ती स्कुलाचे चेअरमॅन हाजीर आशिल्ले. I was thinking that army is just to have a gun and to fire on the enemy. But when I joined and I got to see army is not like that. We have a huge organization. If you see in the viewpoint, army is divided into 3 different categories. First, combat arms. Second, combat support arms. And last, supporting arms. See, army is not just a career. It is a way of life. As we see in the civil world, we have the doctors. If you get sick, you go to the doctor, you have the hospitals. In army, we also have the doctors, we also have the hospitals. In army, we have the communication department that I belong to, Code of Civil. We provide complete communication to the army. Today we had career guidance in defense in our school, VWT school. They should have a deep interest in that national feeling should come out in them. Like today what program we had, it was in association with Sarthak Foundation. What we have noticed, like especially in Goa, like very hardly people go to the defense. There are so many things like where there are engineers, doctors who can serve the nation with proud honor and dignity, which was it is necessary to do in all the schools, and this is the prime motto. Because of that we had hold it in our school. आता भुरग्यांक अशा तरेची आज जी आयोजीत केला तशी तरेचे कार्य करपा खातीर वेगवेगळ्या रिसोर्स पर्सन येतात आनी ते तुमकां योग्य मार्गदर्शन करतात. हेणे करून आपूण फुडें कोण रावलो आर्मी वचचो आनी हे सगळ्याचे मेजर कर्नल आनी कोण अशें जावचे आनी गोंय खंयच्या रावचे आनी ह्या पातळीवर राष्ट्राची सेवा करची. स्वताचे डेव्हलपमेंट जाता, राष्ट्राची सेवा जाता अशें करचे काय आनी इतर कितें निवड करची हे हेल्पफूल जातलें.
मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज सचिवालयांत वेगवेगळ्या खात्याच्या सचिवांकडेन बसका घेवन तांच्या खात्यांत नवीन यंत्रणा चलणुकेंत हाडपाचो उलो मारलो. खेरीज मुळाव्यो साधन सुविधा प्रकल्प बेगीन पुराय करपा खातीर आनी सरकारी निधी वाडोवपा खातीर प्रयत्न करचे अशें सांगलें. मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केंद्र सरकाराच्या विविध येवजण्यांचो सरकारी खाते कशो चलणुकेंत हाडटात हाचो नियाळ घेतलो. मुखेलमंत्र्यांनी सचिवांक कर्मचाऱ्यां कडल्यान शिस्तीन काम करून घेवपाचें आनी लोकांक बरी सेवा दिवपाचे प्रयत्न करपाक सांगले. आंतरराष्ट्रीय युवा दीस 2024च्या निमतान गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटीन परये 70च्या भूमिका उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या जोडपालवान एक कार्यावळ आयोजीत केली. ह्या कार्यावळीक परयेचे आमदार तशेंच गोंय राना खातें उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ देविया राणे मुखेल सोयरी म्हूण हाजीर आशिल्ली. तांणी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार आमदार डॉ देविया राणेंचें उलोवप जालें. Today, International Youth Day, which is observed on 12th August each year, is a moment for all of us, whether it's a government, whether it's panchayat, organization, communities, to draw attention to the pressing issues which are faced by our youth all over. This year's theme is From Clicks to Progress. That is Youth Digital Pathways for Sustainable Development, which highlights the transformative power of digital technology in achieving our sustainable development goals. Our youth are at the forefront of this digital revolution because we know everybody here is so tech savvy today. So they are not just users but innovators driving change and creating solutions. So yet we must strive to enhance digital inclusion, ensuring every young person can contribute and benefit from this digital era. केंद्र सरकाराच्या नुस्तेमारी पशुपालन आणि डेअरी खात्यात होणाऱ्या 13 ऑगस्टाक पणजेच्या एका तारांकीत हॉटेलात एका दिसाची कार्यावळ आयोजित केल्या. या कार्यावळीत नुस्तेमारी खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रोफेसर SP सिंग बघेल आणि गोंयचे नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार ह्या कार्यशाळेत वांटेकार जावपी लोकांक मार्गदर्शन करतले. गोंयांत दोंगर कापपाचे प्रकार वाडत आसात ते खातीर पालसणां कोसळटात. दोंगर कापप आनी भराव घालपाच्या प्रकाराचेर नदर दवरून अशा करप्यांचेर खर कारवाय करपाची सरकारी यंत्रणा कार्यरत जाल्या. हे फाटभुंयेर तलाठ्यांक शेनवार आयतार आनी हेर भौशीक सुटयेच्या दिसांनी अशे प्रकार खंय घडटात जाल्यार तांचेर नदर दवरून पळोवणी करप आनी त्या विशींचो अहवाल दिवपाचो आदेश राज्य आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेन काडला. सैमीकरित्या संवेदनशील वाठारांत अशे प्रकार घडून येत जाल्यार कारवाय करपाची शिटकावणी ह्या पयलीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. श्री दामोदर भजनी सप्तकाची काल दनपरां समाप्ती जाली. शेनवार दनपरां 12:30 वरांचेर प्रसाद जोशी हांच्या हस्तुकी दामोदर देवा म्हऱ्यान श्रीफळ दवरून सप्तकाची सुरवात जाली. ते उपरांत 24 वरां चलपी अखंड भजनाच्या कार्यावळीक सुरवात जाली. रातभर विंगड सुवातींनी गायनाच्यो कार्यावळी जाल्यो. तातूंत राहुल देशपांडे, देवकी पंडित, ईश्वर घोरपडे, स्वरांगी मराठे, सुरेश कुंभोजकर, नम्रता जोशी, नरसिंह साने आनी हेर कलाकारांचो आस्पाव आसलो. ह्या सप्तकाच्या निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, आमदार दाजी साळकर, संकल्प आमोणकर, उल्हास तुयेकर, आदले मंत्री चंद्रकांत कवळेकर, मिलिंद नायक, जुजे फिलिप डिसुजा हांणी देव दामोदराचें दर्शन घेतलें. गोंय ग्रामोद्योग मंडळाच्या आंतोनियो वाझ हांणी ग्रामोद्योग मंडळान पाटावेला संस्कृती भवनात आयोजीत केल्ल्या प्रदर्शन आनी विक्रीचें उक्तावण केलें. हें प्रदर्शन गोवा खादी आनी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड हांणी खादी अँड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन हांच्या जोडपालवान आयोजीत केलां आनी ह्या प्रदर्शनात खादी पसून तयार केल्ल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू दवरल्यात. हें प्रदर्शन 14 ऑगस्ट सांजेच्या 7 वरां मेरेन लोकां खातीर उक्तें आसतलें. वस्तू घेवपी लोकांक 20% सूट मेळटली अशें आयोजकांनी जाहीर केलां. ह्या वेळार उलयतना खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे अध्यक्ष आंतोनियो वाझ हांणी सांगलें की गोंय सरकार थळाव्या कारागिरांक आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या उद्देजकांक खुबश्यो सवलती दिता. ताचो लाव सगळ्यांनी घेवचो असो उलो तांणी मारलो. ह्या सप्तकात पूर्वोत्तर राज्यांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. राजस्थानाच्या खुबशा वाठारांत शेनवारच्यान पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून आतां मेरेन 20 लोकांक मरण आयलां. येता ते 24 वरांत राजस्थानाच्या खुबशा जिल्ह्यांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या फाटभुंयेर जयपूर शार आनी ग्रामीण भाग तशेंच सवाई माधोपूर, वावुसा,
करौली, गंगापूर आणि भारतपूर ह्या जिल्ह्यांनी प्रशासनान सगळ्या खाजगी आणि सरकारी विद्यालयांक सुटी जाहीर केल्या. हिमाचल प्रदेशात उटंगाराचो पावस पडत असून थंय आयिल्ल्या पुरांत आतां मेरेन 12 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 3 जाण बेपत्ता आसात. पूरग्रस्त वाठारांत मजत आनी बचाव कार्य सुरू आसा. येता त्या 24 वरांत हिमाचल प्रदेशांतल्या 10 जिल्ह्यांत उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. घेऊया एक लहानसा विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पॅरिस ऑलिंपिक सर्तीचो समारोप सुवाळो काल राती जालो. भारताच्या हॉकी संघाचो गोलरक्षक PR श्रीजेश आनी नेमबाज मनु भाकर भारता वतीन मुखेल ध्वजधारी आशिल्ले. ह्या सर्तीत भारताक 1 रुप्या पदक आनी 5 कांस्य पदकां मेळिल्ली असून पदक तालिकेंत भारत 71व्या सुवातेचेर आसा. 2020च्या टोकियो ऑलिंपिक सर्तीचे तुळेक पदक तालिकेंतली भारताची सुवात सकयल देंवल्या. 2020 टोकियो ऑलिंपिकांत भारताक 1 भांगरा पदक, 2 रुप्या पदकां आनी 4 कांस्य पदकां अशी 7 पदकां मेळून 48व्या सुवातेचेर आशिल्लो. पॅरिस ऑलिंपिक सर्तीत पदक तालिकेत 40 भांगरा पदकां सयत वट्ट 126 पदकां मेळून अमेरिका पयल्या सुवातेचेर आसा. चीनान 40 भांगरा पदकां सयत दुसरे तर जपानान 20 भांगरा पदकां सयत तिसरी सुवात मेळयली. पळया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. अस्तंत बंगालातल्या ट्रेनी दोतोर चलयेचेर शारिरीक आगळीक आनी तिची हत्या केल्या खातीर देशांतले रेजिडेंट दोतोर गेल्यात संपार. आर्जिकर वैजकी कॉलेजीचे प्रिन्सिपल संदीप घोष हांणी दिलो आपलो राजिनामो. सेबी म्हळ्यार भारतीय रोखे आनी विनिमय मंडळान हिंडनबर्ग रिसर्चान केल्ल्या आरोपाचें केलां खंडन. गुंतवणूकदारांनी कसली प्रतिक्रिया दिवचे पयलीं शांत रावन करचो विचार सांगला सेबी. बिहारांतल्या झेनाबाद जिल्ह्यातल्या बाबा सिद्धेश्वरनाथ देवळात जाल्ल्या खेटाखेटीत 7 भाविकांक आयलें मरण. मरण आयिल्ल्यांच्या लागींच्या नातलगांक 4 लाख रुपया मजत दिवपाची केली घोशणा बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेवपी भुरग्यांक सचिवालयातली लायब्ररी आसतली उक्ती. ते खातीर संबंधीत विद्यार्थ्यांनी लायब्ररीचे कार्ड करप आता सक्तीचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. सार्थक फाउंडेशन गोंय आनी विद्याबुद्धी स्कूल फोंडें हांच्या जोडपालवान विद्याबुद्धी स्कूल आनी किड्स नेस्ट ह्या शाळेंतल्या भुरग्यां खातीर वर्ग घेवन भारतीय सैन्य दळांतल्या उपलब्ध आशिल्ल्या वेवसाय संबंदात केलें मार्गदर्शन. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्रीडे चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.